4 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवपा परस ते घेवपाकूच नाशिल्ले जाल्यार बरें जावपाचें। हे 4 दिसांचे अधिवेशन आनी कित्याक घेतात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकार विचारता। विरोधकांचो आवाज दामपा खातीरूच 4 दिसांचें अधिवेशन दवरिल्ल्याचें विरेश सांगता। राज्यपालाक पत्र बरोवन अधिवेशनाचो कालावधी वाडोवपाची मागणी करतले अशें विरेशान ह्या वेळार सांगलें। जे आमचे असेंब्ली सेशन आसा येता ते असेंब्ली सेशन जानेवारी जावपाचें आसा 16 जानेवारीन आउट केल्लें आसा आनी फक्त 4 दिसांचे असेंब्ली सेशन डिक्लेअर केल्लें आसा। तुम्ही पळयला गेले ते फावटी सेम जाले गेले ते फावटी सांगलेले की 25 दिसांचे असेंब्ली सेशन करतले म्हणून पण लास्टाक 10 दिसांचे असेंब्ली सेशन डिक्लेअर जालें आनी आतांय सेम जाल्लें आसा। आतांय फक्त 4 दिसांचे असेंब्ली सेशन आउट जाल्लें आसा आनी तितून मेन म्हटल्यार जो 5वो दीस आसता जो फ्रायडे म्हणटा आमी आनी तो सगळ्यांकून बिजनसाचो इम्पॉर्टंट डे तो फ्रायडे आसा आनी फ्रायडेचे सगळी जी बिलां आसा रेजोल्युशन्स आसा एमेंडमेंट्स आसा ही फ्रायडे आमकां घालपाक मेळटा जावं पास करपाक मेळटा। पूण ह्या हितून ह्या बीजेपी सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा की जी डेमोक्रेसी आमी पार्टिसिपेट करता ती पार्टिसिपेशन एक तर भायल्यांनी करून दिता आनी आयज जे विधानसभेन आसा आमदार आसा ते विधानसभेन आमदार आसा तांकांय करून दिता हें दाखोवन दिल्लें आसा। कित्याक 5वो दीस हो तेंच्यांनी कट ऑफ केल्लो आसा म्हटल्यार 5वो दीस फुडें भायर मारलेलो आसा म्हटल्यार तांकां आयज जी आमी जो कायद्याक इम्प्लिमेंट करपाक सोदता कितें चेंजीस हाडपाक सोदता कितें मांडपाक सोदता एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमी खूब कितें कितें मांडपाक सोदता गव्हर्मेंटा सायडीन खूब कितें कितें आसतलें पण आयज तांकां तें प्रोसीड करपाचें ना। एक डिले प्रोसिजर म्हणून दिसत आसा आनी कंटिन्युअसली डिले जायत आसता। आयज लोकांक फक्त हें तें हांगाच नाचोवपाचें आनी ज्या कामाक लागून आमकां विधानसभेन निवडून हाडलेलें आसा आमदारांक निवडून हाडलेलें आसा आमी फक्त ते पगार घेवपाक लागून निवडून येवंक ना आमी विधानसभेन काम करपाक लागून विधानसभेचो आवाज मांडपाक विधानसभेन लोकांचे इश्यू मांडपाक लागून आमकां निवडून हाडला आनी ते इश्यू मांडपाचो जो मेन दीस आसा तोच आयज मेन दीस ह्या असेंब्ली सेशनान ना। सो हो आमचो डिमांड आसतलो स्पिकराक तसोच आमच्या गव्हर्नराकूय की जो फ्रायडे आसा तो इन्क्लूड करचो म्हणून कारण तेंच्यांनी लास्ट टायम ज्यो मिटिंग्स घेतल्यो आनी तेंच्यांनी आपणाक जाय तशें करूंक सोदता। तुमकां एक तर तुमी सांगा की आमकां लोकांचें पडलेलें ना लोकांचें आमकां आयकुपाचें ना आनी आमदारांचेंय आमकां आयकुपाचें ना हेंय तुमी सांगा। जे निवडून हाडले आमदार तेंचेंय आमकां आयकुपाचें ना तेंचेंय आमकां सांगपाचें ना। तुमकां आपणाक जाय तशें आमी करतले कारण तुमी आयज बीजेपीन काँग्रेसीची घेतलेले आसा सगळ्यान थंय भरती केल्ले आसा आनी सगळ्यान आपणाचेच हें धरता मात तुमकां सांगूंक सोदता की आमी हेजो ऑपोजिशन म्हणून आसा आनी आमी आवाज करपाक लागून आसा लोकांचे विशय मांडपाक लागून आसा आनी हे विशय आमी मांडपाक लागून सगळे आसा आनी थंय